म्हज्या भाव भयणींनो, शुभ वर्तमान आमी एक खास वपार आयकल्या आनी वपार जेजून जेन्ना तो फारिसेवाच्या मुखेल्यागेर जेवणाक बसलो तेन्ना ती वपार सांगली आनी ही वपार म्हाका दिसता खातीकाय विशीं आमकां एक खास संदेश दिता आनी हो संदेश आमकां निमाणे वळीक मेळटा। शेवटच्या वेळेंत जेजू अशें सांगता, जो कोण आपल्याक उंच खाता ताका देव खाला उडयता, जो कोण आपल्याक खालतो जाता ताका देव उंच काडटा। जेजू बापाचो पूत जावन संवसारांत आयलो आनी मनीस जालो। ताचे आवय बापूय गरीब आनी सादे आसले, ताचे शीस चड करून अशिक्षीत आसले आनी ह्या सगळ्यांक बापान एके भाशेन उंच काडले। कोणी अशें म्हणिल्लें आसा, ह्युमिलिटी इज अ फनी थिंग, वन्स यू थिंक यू गॉट इट यू आर लॉस्ट इट। खात्रीकाय विचिरीच वर्तुता, ती तुजी तर आसा अशें तुका दिसता, ती वेळेकूच जावन ती वस्त तुज्या कडसून पयस वता। आज येवच्या पावलांचेर तशेंच भगवान मारयेच्या पावलांचेर आमची पावलां मारून जिवीत सारूंक तशेंच ल्हानकायेन जिवंक आज आमी बापा लागीं ते मिसा पेटेंत मागुया।